1985 वर्स उदेंतीचे रोम म्हणून नांव वाडलेल्या मंगळूरकारांक वर्त्या संतोषाचे. नातालांचो काळ आखेर जावन येतलो तरी त्या कठीण इवांती आनी एक बरी खबर पाशार जाल्ली. बोक्सानेचो पापा शांतीचो दूत पापा जुआंव पावल II 1986 फेब्रुवारी 6 तारखेर मंगळूराक तांतुनी बचपे येता म्हणली संतोषाची खबर ती. नातालां काळार जेजू क्रिस्ताची जल्माची बरी खबर नियाळण आसलेल्या मंगळूरकारांक त्यास जेजू क्रिस्ताचे प्रतिरूप जावन असो पापा पयशिल्ल्या रोमांतावन मेळोवंक येता आनी ताका भोव लागशिल्ल्यान पळोवयेत म्हणलो उरूप आनी ही बरी खबर बावाडत्यांची काळजां म्हणा नव्या परजळान बरीशें प्रेरण दिवंक लागली. क्रिस्तांवां संगी अक्रिस्तांव भाऊ भयणी सयत एकवटीत जालीं. पापाक पळोवंक आनी ताची आशिर्वादां घेवंक ती आतुरायेन आसलीं. देखून त्या काळार पोपेर बारपेर म्हणलें स्लोगन सगळ्यांच्या ओंठार खेळटालें. तो वळसो बचपेचो विगार देवादीन बाप J. साल्डाना आनी सहाय्यक याजक बाब विक्टर डिसोजा आतां मोडंकाप फिरगेजीचो विगार आनी सर्व लोकांक एकवटीत करून पापाचे भेटेक केल्ली मांडावळ अजुनी यादगार आसा. फेब्रुवारी 6 तारखेर दनपारां 3:30 वरार पापा जुआंव पावल II गोंयांत आवन मंगळूराक आयलो. तो वळसो गवळी बापू देवादीन अदीक मानादीक दोतोर बाजील साल्वादोर सोजू आनी पापाक येवकार मागलो. ह्या चारित्रीक गडिताक सुमार 5 लाख लोक जमलोलो म्हणून सांगतात. ಪಿತನ ಸುತನ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ನಾಮದಲ್ಲಿ म्हणून ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆನ ಪಾಪಾನು ಉಸಾರ್ತಾना थंयसर जमलेलो लोक भावनात्मक जाल्लो. पिताना सुताना माथू पवित्र आत्माना नामादारी. हांव स्टॅनी डिसोजा 2022-2025 पर्यंत बचप्या पिरगेचो उपाध्यक्ष सेवा दिल्ली म्हजी अवधी. आज जुआंव पावल विशयांत सांगूंक हांव वात्रेकतां. जुआंव पावल हांगा येता आसतना हांव युथांत बरें हांवें काम केल्लो म्हाका अनुभव आसा. त्या दिसा सकाळीं 9 वरार थंयसर आयिल्ल्या चड लोकांक पिवोवचे उदकाची वेवस्था हांवें केल्ली जावन आसा आनी साबार जाणांक सांजे म्हणसर तांचे तान भागोवचे भाग म्हाका पाव केल्ल्या संताक हांव मान दितां. ह्या संदर्भी पळयत आसतना 40 वर्सां संपलीं. त्या दीस जाल्लो तो अनुभव आनी त्या दीस जाल्लें तें कार्य पळयत आसतना आजुनूय म्हज्या मतींत उडास येता. त्या लोक येदोळ म्हणसर हांवें म्हज्या जिणेंत हांवें येदोळ म्हणसर हांवें पळोवंक ना, देखूंकय ना. त्या दीस त्या स्टेजीर हांव ताची गणगणीत उतरां जियो जियो बापा आमचो म्हणलें उतरां आजुनूय आमच्या कानांत गुंतयत आसात. ताची मजत हांगासर बचप्यांच्या लोकांचेर पावल्या म्हणून सांगूंक हांव व्हरतो संतोश भोगतां. पापा जुआंव पावल II शांतीचो दूत म्हणून नांव वाडला. जायत्या देशांनी ताणें भेट करून शांती पासारल्या. हाचे मदें भारताक येवन तांतुनी मंगळूराक येवन अक्रिस्तांव चड आसत्या देशांत शांती आनी भावबांदावपण पासारचें ताचें धैर्य वर्तें. ताच्या मरणा उपरांत 2014 मे 27 तारखेर पापा फ्रांसिसान ताका सांत म्हूण पासारलो. तशें आमच्या गांवाक आयलोलो आमी देखलोलो एक बागेवंत मनीस सांत जाल्लें बाग आमकां चड दादोसकायेचें जावंक पावलां.
कोलकाताच्या सा मदर तेरेजा सोबे आनी एक सांत आमच्या रस्त्यांनी आमच्या गांवांत एका काळार पाशार जाला म्हणलो संतोषू आमकां आसा. उपरांत पापा आयिल्ली सुवात विकून गेली. थंयसर पोप ले आउट जावचें काम सुरू जातलें. ह्या वेळार जायत्या लोकांचे आशेक लागून तो व्हडसो बिस्प अदीक मानादीक दोतोर लुईस पावल सोजान पापा आयिल्लो थोडो जागो मोला घेतलो. सुरवेर ती वेदी दुरस्ती करन थंयसर पापाची एक इमाज स्थापन करन फुडें एक व्हड योजनाक बुन्याद गेली. हांव बचप्या पिरगजेचो गवळीक मंडळीचो संदो फाटल्या 12 वर्सां जावन आमच्या पुणशेच्या वावरांत संगाती जावन आसा. ताजे विशयांत सांगचें जाल्यार पॉप जॉन पावलाची इमाज हाडटाना कुडयाळ तावन बचप्या म्हणसर मार्गार व्हडल्या संभ्रामान रोड ब्लॉक करून थंय तावन इमाज आमी व्हडल्या संभ्रामान हाडून आयिल्ले. ताजे उपरांत सुल्ले एक चेर आहले बिस्पाच्या घरा तेंय व्हडल्या संभ्रामान हाडून आमी पावसाव्याच्या पुणशेतांत दवरला. आनी आमचे मुस्त यात्रेक आमच्या पुणशेताक येतात तांणी मागिल्ले सर्व तांकां लाभता. उपरांत थंयसर पापाच्या मानाक एक पुणशेत आसा करूंक बिस्पाच्या मुखेलपणार मंगळूर दियेसिजीन निर्धार घेतलो. अशें 2013 सप्टेंबर 14 तारखेर पापा जुआंव पावलो दुसऱ्याच्या मनाक एक पुणशेत बांदपाक बुन्यादी फातोर गेलो. उपरांत तो व्हडसो पापाचो अपोस्तलीक नुन्सियो साल्वातोर पेन्नाकियो आनी 2014 नोव्हेंबर 27 तारखेर हें पुणशेत उक्तावण केलें. हांव एवजेंट सोजा बचपे पुणशेत इनॉग्रेशन जावच्या टायमार हांव बचपे पिरगजेचो उपाध्यक्ष जावन आसलो. ह्या पुणशेतांत साबार असर्यां घडटात. हाचे एक घडीत सांगचें जाल्यार पापसेबाची इमाज इंडोनेशियांतल्यान बिस्पाच्या निवासा येवन पावल्ली. ती पुरशांवार बचप्या पुणशेताक हाडची एक दीस नम्यार आसलो आनी त्या नंबरेल्या दिसा इमाज हांगा येवन बचप्या येवन पावली. ती इमाज देवोन इगर्जे भितर पुणशेताच्या भितर व्हरतना एकच पटी चिंतनांतल्या बरी गडगडो पावस 5 मिनटाचो पावस आनी गडगडो आयलो आनी सगळ्या लोकांक अजाप हें पळोवन हें एक घडीत एक त्या दीस जालें अजापूत म्हणयत. अशें साबार हांगा बचपे पुणशेतांत अजापां घडतेत आसात. साबार लोकांक मागलो उपकार मेळटेत आसा आनी मुखारी खंडीत मेळटलो म्हणलो म्हजो भरवोसो. हांगा साबार लोक येता आनीक हांगा येजय पुणशेतान तशेंच जुआंव पावल दुसऱ्यातान बरेंपण जोडी जाय म्हणून म्हजी एक अभिप्राय आनी विनंती सर लोकां लागीं. ह्या वरवीं आमच्या गांवाक आयिल्ल्या आनी आमी खुद्द पळयल्ल्या एका सांताक ओर्तो मान फावो जालो. पापाच्या मनाक हें पुणशेत आख्ख्या एशियांतच पयलें जावंक पावलां. आतां हांगासर रियेका मंगळारा नोवेन मीस आनी आराधन चलता आनी उपरांत आयिल्ल्या भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था आसा. प्रस्तुत मानादीक बापू अँड्रू सोजो निर्देशक जावन आनी मानादीक बापू जेसुदास डिकोस्ता आत्मीक निर्देशक जावन सेवा दिवन आसात. पवित्र सभा ऑक्टोबराच्या 22 तारखेर पापा जुआंव पावल दुसऱ्याच्या मानाचें फेस्त जावन आचरसिता तर फेब्रुवारी 6 तारखेर ताणें मंगळुराक भेट दिल्ल्यान
तो दिसी हांगा फेस्त जावन संभ्रमतात. पापा जुआंव पावल दुसऱ्याची मंगळुराक भेट जावन ह्या वर्सा 40 वर्सां सोंपतात. म्हणजे ताच्या भेटेचो माणिकोत्सव जुबलेव. हो जुबलेव भक्तिकांतय एक यादगार करच्याक फेब्रुवारी 3, 4 आनी 5 तारखेर त्रिदूम चलतलें आनी 6 तारखेर ताच्या मानाक जुबलेव आचरण करून मिसाचें बलिदान आनी फेस्ताचो संभ्रम चलतलो. मोगाच्यानो तुमकां सोमेस्तांक म्हज्या मोगाचो प्रणाम. हांव प्रस्तुत उपाध्यक्ष सिरिल लुईस. ह्याच फेब्रुवारीच्या 6 तारखेर जुआंव पावल दुसऱ्याचे हांगासर येवन 40 वर्सां समच्या ह्या संदर्भार आमी माणिकोत्सव व्हडा दाबाजान आमी संभ्रमांक तयाराय करते आसा. आनी ह्या तयारायक ह्या संभ्रमाक आमच्या वाराड्याच्या तशेंच DSSच्या सर्वांक तुमकां मोगाचें आपोवण दिता. तुमी येया, हेरांकय आपोवन हाडा. जुआंव पावल दुसऱ्याची मजत मागून बेसांवान जोडून घेवया. देव बरें करूं. सोमेस्तांक म्हजे प्रणाम. हांव संतोष डिसोजा, माजी उपाध्यक्ष बचपे पिर्गज. मोगाच्यानो 1986 इस्वेंत फेब्रुवारीच्या 6 तारखेक जुआंव पावल दुसरो हांगासर तांचें बचप्यांत येणें आनी वर्सां अखेर जाली. आतां माणिक उत्सव व्हडा गद्दाळान ताच्या पुणक्षेत्रांत. मोगाच्यानो हांव येता, तुमी येया, सर्वांक आपोवन हाडून ह्या फेस्ताच्या संभ्रमांत भाग घेया. देव बरें करूं. मोगाच्यानो तुमकां समेस्तां म्हजे प्रणाम. ह्याच फेब्रुवारी 6 तारखेर सांज जुआंव पावल दुसरो पूर्ण शेताचो माणिकोत्सव आमी संभ्रमाण आचरण करता. सांत जुआंव पावल दुसरो असो हांव प्रत्येक अभिमानी मातनी ताचो हांव भक्तीक सांत जुआंव पावल दुसऱ्या विशयांत हांवें जायते लेखनां कोंकणीन तशेंच कन्नडा पत्रांनी बरयल्यात. 2014 इस्वेंत नोव्हेंबर 27 तारखेर हांगासर बचप्यांत सांत जुआंव पावल दुसऱ्याचें पुणशेत उक्तावण जाल्लें आनी ताका हांवें कन्नडान आर्टिकल बरयल्लें. ताचे उपरांत जायत्या कोंकणी पत्रांनी सांत जुआंव पावल दुसऱ्या विशयांत हांवें लेखनां बरयल्यांत म्हूण सांगूंक म्हाका संतोश भोगता. हो पाप साहेब 40 वर्सां आदीं बचप्यांक येतना हांव हजर आशिल्लो बचप्या मैदानार. तशेंच 2014 इस्वेंत नोव्हेंबराच्या 27 तारखेर हें पुणशेत उद्घाटन करतना हांव थंयसर हजर आशिल्लो आनीक माणिकोत्सव संभ्रमाक हांव खंडीत जावन हजर आसा. ह्या संभ्रमाक सांत जुआंव पावल दुसऱ्याच्या पुणशेताक तुमकां समेस्तांक वत्या मोगान अभिमानान हांव स्वागत करता आनी तशेंच ह्या संभ्रमाक हांव बरें मागतां. देव बरें करूं. मोगाच्यानो मंगळूर DSSक प्रत्येक रितीन हांगासर बचपे पिर्गजेक व्हड महत्वाचो दीस. कित्याक म्हळ्यार ह्या पुणशेतांत पापा जुआंव पावल दुसऱ्या समर्पिल्ल्या ह्या पुणशेतांत आमी ह्या वर्सा माणिकोत्सव म्हणजे 40 वर्साचो संभ्रम आमी चलयता. पापा जुआंव पावल दुसरो 1986 इस्वेंत हांगासर ह्या बचपेच्या जाग्यार तांणी पांय दवरलो आनी त्या वेळा तावन हो जागो पवित्र जावन आसा आनी ताका समर्पिल्लें हें पुणशेत जायत्या भक्तिकांक बरेंपण करूंक शकला. शांतीक बक्षान्याक नांव हाडलेलो हो सांत सर्वांक आनी प्रत्येक रितीन सर्व युवाजनांक सर्व कुटुंबांक व्हड आदर्श. ताच्या मजतीन जायतें बरेंपण फाटल्या दिसांनी फाटल्या वर्सांनी घडलां आनी घडोवनूच आसा. आनी ह्या पुणशेतांत जायते भक्तीक सोडोवनूच आसात. आनी अशें म्हणटा आसतना ह्या पुणशेताचो आत्मीक डिरेक्टर जावन आशिल्लो हांव बाब जेसुदास
तुमकां सर्व यात्रिकांक सर भक्तिकांक मोगाचो येवकार आमच्या माणिकोत्सव संभ्रमाक जे फेब्रुवारीच्या 6 तारखेर आमी संभ्रमचे आसा त्या संभ्रमाक तुमकां हर एकल्यांक मोगाचो येवकारा मागता. ह्या पूण थळार पापा जुआंव पावल बसलेले ते कदेल ते हांगासर आसा. तशेंच हांगासर पापा जुआंव पावल दुसऱ्याची रेलीक आसा. सबार भक्तेक हांगासर येवन त्या पुणशेतांत मागतात आनी तांकां मागिल्लें बरेंपण मेळिल्लें आसा आनी तांणी साक्ष दिल्ली आसा. तुमकांय ह्या आमच्या पुणशेताच्या माणिकोत्सव संभ्रमाक आनी तशेंच ताच्या पयले जावंक आसच्या त्या त्रिदुमाच्या फेस्ताच्या आचरणाक हांव तुमकां मोगाचो येवकार मागता. भोवमोगाचे न्हू वर्ती संतोशाची खबर आमकां उडास आसा. 40 वर्सां आदलो आमच्या मंगळुराक तवडसो पाप साहेब सांत जुआंव पावल दुसरो आतांचो सांत मंगळुराक आपल्या पापाल भेटेक आयिल्लो. हे चारित्रीक गडीत आमकां सगळ्यांकी उडास आसा आनी ह्या गडीत असो अनुभव 40 वर्सां गेल्यार आनीकी जिवंत आसा. हो परत जिवो करूंक आमकां एक भांगराळो अवकाश. ह्या फेब्रुवारीच्या 6 तारखेर पापाल भेटेसो माणिकोत्सव आमी बचपे सांत जुआंव पावल दुसऱ्याच्या पुणशेतांत आचरण करता. त्याच दिसा आमची पुणशेताची वार्षिक परब जावन आसा. ह्या दिसा हांगासर एक संभ्रमीक आचरण आसतलें 3, 4 आनी 5 तारखेर मंगळारा, बुधवारा आनी ब्रेस्तारा 3 दीस त्रिधूम आसतलें. सकाळीं 10:30 वरांचेर पवित्र साक्रामेंताचें आराधन आनी मीस आनी नोवेन आसतलें. 6 तारखेर सकाळीं 10:30 वरांचेर सांभ्रमीक मिसाचें बलिदान आसतलें. हें बलिदान बेंगलोरचे निवृत्त आर्चबिस्प अधिकमन दोतोर बर्नार्ड मोरास भेटयतले. तांचे संगी हें पुणशेत आरंभ केल्ले आमचे आदले निवृत्त बिस्प अधिकमन दोतोर लुईस पाऊल सोजो हाजर आसतले. मंगळूरचे विगार जनरल बाप आमचे दिशेचे मोन्सिन्योर मॅक्सिम नोराना ते हजर आसतले. मिसाच्या संभ्रमीक बलिदाना उपरांत 12 वरांचेर एक मोठें वेदी कार्य आसतलें आनी ह्या वेदी कार्याक आमचे देशाचे निवृत्त बिस्प अधिकमन दोतोर लुईस पाऊल अध्यक्ष जावन आसतले. अधिकमन दोतोर आर्च बिस्प बर्नार्ड मोरास आनी मोन्सिन्योर मॅक्सिम नोरोना बाप आमचे विगार जनरल मुखेल सैर जावन आसतले. 1:15 वरांचेर सकट लोकांक जेवण आसतलें. मोगाचेनो ह्या कार्याक आमच्या मोगाळ गवळीक बापांच्या तर्फेन आमच्या पुणशेताच्या आत्मीक निर्देशक बाप जेसुदास डिकोस्टा तांचे सांगता आमचे पिरगजीचे उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आनी पिरगत गवळी परिशद आनी सर लोकां सांगता तुमकां सर्वांक आमी मोगाचें आपोवणें दिता. सक्कड येया आनी हो एक भांगराळो अवकाश तुमचो करून घेया. सांत जुआंव पावल दुसऱ्या मारिपात देवाची दराळ आशिर्वादां जोडा. तुमकां सर्वांक मोगाचो स्वागत आमी तुमकां राखून रावता. देव बरें करूं.